मेड गोवा प्राऊड बाय विनींग दीस मेडल्स. म्हाका दिसता आनीक एफर्ट्स आमकां घालपाची गरज आसा. बिकॉज इफ वी कॅन वीन 202 मेडल्स फॉर स्पेशल ऑलिम्पिक्स, आमी जर टार्गेट ह्या वाटी केलें आनी बरी ट्रेनिंग तांकां दिली, एक स्पेशल ट्रेनर, डेडिकेटेड ट्रेनर जर आमी तांकां दिले जाल्यार म्हाका दिसता 2002ची जी टॅली आसा आनी गोंयान 23 आमी जे मेडल्स जिखल्या हेजे डबल करपाक आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी आसा. आनी म्हाका दिसता हेका लागून आमकां आनीक एफर्ट्स घालचे पडटले आनी स्पेशल फंडूय तांकां अलोकेट करचो पडटलो, स्पेशल ट्रेनर तांकां दिवचे पडटले. म्हाका दिसता आमी खंय तरी मातशें कमी पडटा आनी हेका लागून हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की तेणें हितून लक्ष घालचें आनी आमचे जे स्पेशल चायल्ड आसा तांकां आनीक आमी उत्साह दिवया, तांकां आमी ट्रेन करुया, जे करून आमचे गोंयचें नांव ती आनीक वयर काडटली. सर प्रश्न कितें? हांव रिक्वेस्ट करता की ऑनरेबल मिनिस्टरान की हितून आनीक लक्ष घालचें म्हणून. स्पीकर सर, एक गोष्ट आमी लक्षांत दवरपाक जाय की गोवा पॅरा ऑलिम्पिक एसोसिएशन अजून पर्यंत आमच्या स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा कडेन रेकग्निशन जाल्लें ना. कारण तांच्यांनी जवळ जवळ 2011 स्पीकर सर एप्लिकेशन घातिल्लें आशिल्लें फॉर रेकग्निशन. बट मध्यंतरी आमचो एक प्रोसेस आसता, त्या प्रोसेसा भितर थोडोसो ब्रेकअप जालो. म्हणजे आमी तांकां ऑलरेडी लेटर्स सुद्दां बरयलेले आशिल्ले की तुमचें डॉक्युमेंटेशन जें आसा तें डॉक्युमेंटेशन तुमी करात म्हणून. पूण तरी आसतना आतां फायनल स्टेजीचेर तांचें फर्स्ट रेकग्निशन करपा खातीर फायनल स्टेजीचेर पाविल्ले आसात. आफ्टर हॅविंग अ मिटींग वीथ द पॅरा ऑलिम्पिक एसोसिएशन. हो एक विशय जालो. दुसरो विशय स्पीकर सर ताणीन जो पेन पॉयंट केल्लो आसा की पॅरा ऑलिम्पिक एसोसिएशन्स किंवा ते आमचे पॅरा एथलीट्स जे आसात तांकां प्रॉपर ट्रेनिंग दिवपाची गरज आसा. आय एम ऑफ द सेम ओपिनियन. पूण आमची ट्रेनिंग जी आसा ते बाकीचे सगळे डिजेबल म्हणू नाका किंवा आमचे बरे लोक म्हणू नाकात, तांकां सगळ्यांक एथलीट्स तांकां आमी ट्रेनिंग दिवपाचें आमचे कडेन ऑलरेडी प्रोविजन आसात. वेगळ्या वेगळ्या स्टेडियमान भितर कॉम्प्लेक्सा भितर आमी ट्रेनिंगूय ऑलरेडी सुरू केल्ली आसात. आनी अशी रिक्वेस्ट अजून पर्यंत आमकां तशी आयले ना. आणि रिक्वेस्ट जर आयली जाल्यार डेफिनेटली तुजो जो विशय जो आसा तो आमी डेफिनेटली करतले. कारण म्हाकाय प्राऊड फिलींग आसा. कारण आमकां फाटल्या फावटी इवन आमचे स्पेशल ऑलिम्पिक्स जी जाल्ले आशिल्ले बर्लिन थंय गोंयकारां खातीर जवळ जवळ 19 मेडल्स आमकां मेळिल्ले आशिल्ले. तांकां आमी प्रायज मनी आमी दिल्लो आसा. तांचे आमी शाबासकेचे थापूय दिल्ले आसात. आमचे आदरणीय सोशल वेलफेअर मिनिस्टर हांच्या फुडाकारान आनी कमिशनर तांच्यांनी बरीच मेहनत घेतिल्ली आशिल्ली. जे पॅरा एथलीट्सा बरोबर आमचे जे एथलीट्स जे आसात तांचे खातीर ज्यो काही गोष्टी कितें करपाक जाय त्यो आमकां करपाचें आमी ऑलरेडी ठरयल्लें आसात. आनी जो तुजो जो विशय जो आसा आनी आमचे स्किम्स आसा, इट इज नॉट मीन दॅट वी आर गोईंग आउट ऑफ द स्कीम. आमची स्किमा प्रमाणे काही गोष्टी ज्यो आसात त्यो करपाक जाय त्यो आमी करता. बट फॉर युअर इन्फॉर्मेशन आणि सभागृहाच्या नजरे खातीर हांव हाडपाक सोदतां, पॅरा ऑलिम्पिक्स म्हणुया किंवा पॅरा आमचे स्पेशल ऑलिम्पिक्स म्हणुया किंवा खेलो इंडिया पॅरा गेम्स म्हणुया किंवा नॅशनल पॅरा चॅम्पियनशिप्स म्हणुया, ह्या सगळ्यांक आमी जसो आधार जो स्किमीच्या भायर सुद्दां वचून आमी तांकां आधार केल्लो आसात. ताजे पलीकडेन जो तुवें मुद्दो मांडिल्लो आसा ताजे खातीर आमी जी आमची तयारी आसपाक जाय ती आमी करतले. आनी एकूच गोश्ट लक्षांत दवरपाक जाय की पॅरा ऑलिम्पिक एसोसिएशन जो पर्यंत रेकग्निशन जायना तो पर्यंत आमकां तांकां ग्रँट्सूय दिवपाक मेळना. पूण डेफिनेटली ते फायनल स्टेजीर आसा आमी ते करतले आनी तांकां जो ग्रँट्स कितें मेळपाक जाय तांकां ती फॅसिलिटी जी कितें मेळपाक जाय ती मेळपाची आमी हें दिता. Speaker, sir, sub-question B, whether any special funds has been allocated to the training of the athletes for the Paris Olympics, Paralympics 2024. म्हाका दिसता स्पीकर सर गरज आसा, म्हाका रिप्लाय आसा की स्पेशल फंड खंय एलोकेट केलेले ना म्हणून. पूण म्हाका दिसता स्पीकर सर गरज आसा. 4 वर्सांनी एकदां ऑलिम्पिक्स येता आनी लास्ट टायम जे आमी मेडल जिखल्या भुरग्यांच्या मदीं उत्साह आसा, हँडिकॅप्ड आमचे भाव आसा तांच्या मदीं उत्साह आसा आनी म्हाका दिसता एका स्पेशल फंडाची गरज आसतली. आनी जर हो केलो जाल्यार आमकां ती मेडल जी टॅली आसा मेडलाची ही आमकां वयर व्हरपाक एक ऑपॉर्च्युनिटी आसा. म्हणून आनेकदां हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल मिनिस्टराक की तेंच्यांनी लक्ष घालून बऱ्यांतल्या बऱ्या भशेन आमचे जे भाव आसात, दिव्यांग आसा, आमचे उरलेले पार्टिसिपंट्स आसा, तांकां एक उत्साह, एक पॉझिटीव मायंड घेवन फुडें धाडचें. थँक्यू. स्पीकर सर, तशें प्रपोजल जर आसले जाल्यार आमी कन्सिडर करपाची आमची तयारी आसा.
कारण हे जे पॅरा एथलीट्स जे आसात ते आमचे पॅरा एथलीट्स जावन आसात आणि त्यांचे खातीर ज्यो ज्यो काही गोष्टी करणे शक्य आसात त्यो आमी करून घेतले. श्री जी तारोलकर. स्पीकर सर, पॅरा ऑलिम्पिक्स जे ह्या वर्सा पॅरिसाक जावपाचे आहा, आतां ऑनरेबल मिनिस्टरान म्हटलां की ते पॅरा एसोसिएशन तुमचे कडेन रेजिस्टर्ड अजून जावंक ना. म्हाका दिसता आनीक 3-4 म्हयने उरला पॅरा ऑलिम्पिक्साक. आतां डिफरंट स्पेशल ऑलिम्पिक्स आनी पॅरा ऑलिम्पिक्स. स्पेशल ऑलिम्पिक्स म्हणटात ते जेका मातशें बारीकशें आयकूंक येना आनी ते पार्टिसिपेट जाता. पॅरा ऑलिम्पिक्स म्हणजे कंप्लिटली डिसेबल भुरग्यां खातीर आहा. आतां पॅरा ऑलिम्पिक तुवें सांगलें रेजिस्टर्ड जावंक ना. आतां उरल्यात फक्त 3-4 म्हयने उरल्यात. अजून पर्यंत तूं रेजिस्टर्ड जावंक ना. टोटल 23 डिसिप्लिन्स तेतून पार्टिसिपेट जावंक शकता पॅरा ऑलिम्पिक्सान. आयज मेरेन तुवें लिस्ट फायनल केला, ते रेजिस्टर्ड जातले तुवें सांगलें फॉलोअप आहा, पूण तेच्या पयलीं आतां 3-4 म्हयने उरल्यात. तुवें लिस्ट फायनल केला, खंयच्या खंयच्या डिसिप्लिनान गोंयची भुरगीं पार्टिसिपेट जातली आनी जर जातली जाल्यार त्या प्लेयरांक आयडेंटिफाय केला. सोशल वेलफेअर मिनिस्टर आहा, तेका हे पॅरा ऑलिम्पिक्साक तुमकां कंबायनली येवचें पडटलें, कंबायनली काम करचें पडटलें. कित्याक स्पेशल चायल्ड सगळीं आहात ती तेचे कडेन लिस्ट आसतलें आनी जे स्पोर्ट्समॅन आहात ते तेचे कडेन आसतले. सो ते लिस्ट पयलीं फायनल केला काय तुवें? पयलीं आन्सर. आदरणीय आमदारान जो प्रश्न जो म्हाका केल्लो आसा स्पीकर सर, म्हाका दिसता पॅरा ऑलिम्पीक जे सिलेक्शन जें जाता ते नॅशनल पॅरा ऑलिम्पीक कमिटी करता आनी ताजें लिंक आमचे कडेन तशें स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा कडेन तशें कांय ना. आनी हांवें आमची जबाबदारी इतलीच आसा की जर हो जो विशय जर आयलो जाल्यार डेफिनेटली वी आर गोईंग टू सपोर्ट. आमी सपोर्ट करपाक शकता कारण तांचें सिलेक्शन जें आसा तें नॅशनल लेवलाचेर जाता. आनी पॅरा ऑलिम्पीक आमी ऑलरेडी म्हणिल्लें आसा, तशें तुवें म्हणिल्लें आसा, आमकांय खबर आसा स्पेशल ऑलिम्पिक्स हे जे भुरगीं जीं आसा तांकां इंटलेक्च्युअल डिजेबिलिटी, ऑटिझम स्पेक्ट्रम डिजॉर्डर्स अशे ह्या कॅटेगरी भितर येता. त्याच बरोबर पॅरा ऑलिम्पिक्स हे लोकोमोटर डिजेबिलिटी आनी विज्युअल इम्पेरमेंट तातूंत भितर येता आसात. मागीर नॅशनल पॅरा चॅम्पियनशीप फॉर फिजिकल डिजेबिलिटी येता. ह्यो सगळ्यो क्रायटेरिया आमकां खबर आसात. पूण question does not arise whether the Para Olympic Association has been registered with the Sports Authority of Goa or not. हांगा प्रश्न आसा की जर खंयचो पॅरा ऑलिम्पीक जे आतां 2024 जे पॅरीस हांगा जावपाचें आसा थंय जर आमचो गोंयचो जर भुरगो जर सिलेक्ट जर जालो जाल्यार डेफिनेटली ताका आमी आधार करपाचें आमी ऑलरेडी ठरलेलें आसा. तेज्या खातीर रेकग्निशन जावं ना जावं पूण आमचो प्रयत्न आसतलो की त्या भुरग्याक किंवा जो सिलेक्ट जाल्लो भुरगो किंवा जो पार्टिसिपंट जो आसतलो ताका फूल स्वेज. स्पीकर सर, पूण ते केन्ना जातले? कित्याक 3 ते 4 म्हयने उरल्यात. म्हाजो इतलोच प्रश्न. एकूच म्हयने 26 जुलय टू ऑगस्ट पर्यंत सुरू जाता. स्पीकर सर, आतां मिनिस्टरान म्हटलां की तेंच्यांनी नॅशनल लेवलीचेर सिलेक्शन जाता. सो एज पर माय नॉलेज स्टेट सिलेक्शन पयलीं जाता. सोशल वेलफेअर मंत्र्याक घेवन लिस्ट घेवन तुवें स्टेट सिलेक्शन पयलीं करचें पडटलें. स्टेट सिलेक्शन वयर नॅशनल लेवलीक कोण पार्टिसिपेट जावं शकता ते पयलीं आमी सिलेक्शन करपाक जाय. ते करतकच मागीर नॅशनल लेवल. तेका लागून 1 म्हयनो पयलीं आमकां कॅम्प हांगा दिवची पडटले गोंयांत. आनी तो कॅम्प जर दितलो जाल्यार तुजे कडेन ते स्पेशल भुरग्यांक ट्रेनींग दिवपा खातीर कोचीस तुमी ट्रेन केल्यात हो ना. कोचीस केल्यात जाल्यार तुमी तांकां कोचिजांक क्लिनिक्स दिल्यात. इंडोर आउटडोर दोनूय क्लिनिक्स दिवचे पडटात कोचिजांक. आतां ताका रिफ्रेशर कोर्सीस भायर धाडचे पडटात. ते तुवें केला की ना हे प्रिपेरेशन पयलीं करचें पडटा. आतां आमी 3-4 म्हयन्यांनी जर आतां जर सुरवात करतात म्हाका दिसना पॅरा ऑलिम्पिक्साक आमची कोण गोंयची भुरगीं पार्टिसिपेट. जर हे फेसिलिटीज ना इम्पॉर्टंट म्हणटात ते तुजे कोचीस तांकां तुवें रिफ्रेशर कोर्सीस दिवचेच पडटले. आनी तांकां आतां इमिजिएटली 15 दीस रिफ्रेशर कोर्स दिवन तांकां क्लिनीक इंडोर ट्रेनींग आनी आउटडोर कोचिजांक पयलीं दिवचें पडटा. कित्याक हे स्पेशल भुरगीं आनी हे स्पेशल भुरग्यां खातीर गरज आहा हे करपाक. ताका लागून तुवें कितें केलां? एक गोष्ट म्हणल्यार आदरणीय आमदारान जे फेसिलिटी ना असो हो जो शब्द उलयलो पळय सभेनी तो म्हाका दिसता आमचें पर्पल फेस्ट जें आसा 2 फावटी पर्पल फेस्ट संपूर्ण आमच्या गोंयान भितर जाल्लें आसा. तातूंत सगळ्यो फेसिलिटी आज गोंयान भितर अवेलेबल आसात हें आमी मतीन धरपाची गरज आसा. दुसरी गोष्ट स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा हें सिलेक्शन खंयचेंय करना कारण एसोसिएशन जें आसा ते डिसायड बीच स्पोर्ट डिसेबल टू बी इन्क्लुडेड. हें तांचो परबीय आसा. आमकां फक्त ताणें लिस्ट दिलें. तुका मॉनिटर करचें पडटलें एसोसिएशनाच्या नांवान काय फायदो ना.
तांच्यांनी पॅरा ऑलिम्पिक एसोसिएशन जें आसा किंवा स्पेशल एसोसिएशन जे आसात तांच्यांनी एप्रोच जर केलो जाल्यार आमी तांकां फूल सपोर्ट करपाचो आमी ऑलरेडी तांकां सांगिल्ले आसात. म्हाका दिसता ह्या संदर्भान आमचे स्पेशल ऑलिम्पिक स्पेशल आमचे जे पॅरा जे एथलीट्स जे आसात त्यांचे एंटायर टीम जी आसात ती टीम येवन किंवा आमचो एक नोडल ऑफिसर्स तांचे भितर तांकां आमी दिवन तांकां मुखार फर्दर प्रोसिजर किंवा करपा खातीर आमी सगळ्यो काही गोश्टी तांकां इंटिमेशन दिल्लें आसा आनी आमचो नोडल ऑफिसर जो आसा तो तांकां सपोर्ट करता. ताहा म्हणून आमचो सोशल वेलफेअराचो जो डेप्युटी डायरेक्टर जो आसा सेक्रेटरी जो आसा तो हें सगळें फॉलोअप करता. आमकांय जाय कारण this is a motivation to all the athletes, especially para athletes जे आसात त्यांच्यान जर एक परफॉर्म जर करपाक जर शकता जाल्यार हे जनरल जे एथलीट्स जे आसात जांकां सगळे हात पांय कान सगळे व्यवस्थित आसात ते कित्याक परफॉर्म करपाक शकना हेंवूय तांच्यांनी आज दाखोवन दिल्लें आसात. आनी ह्या गोश्टी कडेन म्हजें पूर्ण डिपार्टमेंट जें आसा म्हणजे स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा किंवा डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेअर्स जे आसात ते स्पीकर सर मोठ्या जोमान कामां करता. कारण आमी आज दाखोवन दिल्ले आसात पर्पल फेस्टूय ऑर्गनायज करून दाखोवन दिल्ले आसात आणि नॅशनल गेम्सूय ऑर्गनायज करून यशस्वी राष्ट्रीय खेळ आमी ऑर्गनायज करून आमी दाखोवन दिल्ले आसात. स्पीकर सर एकूच लास्ट प्रश्न हा स्पीकर सर जेन्ना विजय सरदेसाई. स्पीकर सर इम्पॉर्टंट ना जालो विषय विचारता लास्ट क्वेश्चन चालता. एकूच विजय सरदेसाई. स्पीकर सर प्रश्न आहा पॅरा ऑलिम्पिकाचेर पर्पल फेस्टाचेर न्ही. सो पयलो प्रश्न स्पीकर सर जेन्ना एक पॅरा ऑलिम्पीक एथलीट भायर वचूंक सोदता तेन्ना ताजें एप्लिकेशन एक ग्रांट्स फॉर्म म्हूण आसता. ग्रांट्स फॉर्मान हें मागतात बोर्डींग पास दी म्हणून. म्हणल्यार ताणें तिकीट काडली जाल्यार ताका कळना की वेदर हीज एप्लिकेशन इज गोइंग टू बी एक्सेप्टेड. तो वतकर मागीर बोर्डींग पास दिवपाचो हें हांचें आज रिक्वायरमेंट असो आसा. ते आसूंक शकता बिकॉज इज असोसिएशन इज नॉट एज येट रिकॉग्नायज बट देन टू गेट इट रिकॉग्नायज इज ऑल्सो युअर जॉब. स्पीकर सर जे अवॉर्ड मनी जिखतात फॉर एक्झाम्पल एक लॉयड फेर्नांडीस म्हणून आहा तो 1 सिल्वर 1 गोल्ड टेबल टेनिसान जिखलो ताका अजून मेरेन प्रायज मनी मेळूंक ना. स्पीकर सर कोचिंग कॅम्प पॅरा टेबल टेनीस प्लेयरांक नॅशनलाक खेळिल्ले तांकां कोचिंग कॅम्प जावंक ना कोच प्रोवायड जावंक ना तांकां किट अलावन्स म्हणून फक्त 2000 रुपया दितात. 2000 रुपयान कितें जाता स्पीकर सर 2000 रुपयान एक सेट ऑफ जर्सीज आनी शॉर्ट मेळटा 3 ते 4 दीस तेच घालचे पडटले. स्पीकर सर हें जेन्ना सगळें जाता तेन्ना हे पॅरा ऑलिम्पीक म्हळ्यार कोणी हे डिजेबल्ड भुरगीं तांचे बरोबर जेन्ना कोण वता तो एकलो वचूंक शकना +1 तिकीट काडूंक जाय. ते प्रोविजन स्पीकर सर आसपाक जाय. म्हणटकर म्हजो पॉयंटेड क्वेश्चन वील गव्हर्मेंट प्रोवायड कोचीस कोचिंग कॅम्प्स complete set of kits and equipment travel grants for the athlete +1 before purchasing the ticket and pay their prize money on time. ह्या हांव सारको पॉयंटेड क्वेश्चन केला आनी म्हाका ताजे पॉयंटेड आन्सर जाय. या तुजे तिनूय प्रश्न जे आसात एक म्हणल्यार तांकां जो एसिस्टंट लागता जो केअर टेकर लागता तांकां आमी ऑलरेडी तांची आमी टिकेट्स बाकी सगळ्यो आमी खर्च आमी बॉन करता. त्याच प्रमाणे आमची एक स्कीम आसा जो एक्चुअल फेअर तो जर इंटरनॅशनल जर गेलो जाल्यार मॅक्झिमम आतां मेरेन तुमी दिनाशिल्ले आतां तूं दिता म्हणून अनाउन्स ऑलरेडी दिला. ना अरे म्हजे कडेन इन्फॉर्मेशन आसा स्पीकर सर तुका म्हाका दिसता म्हजे कडेन इन्फॉर्मेशन आसा थ्रू युअर आन्सर्स ओनली या. की मे बी तू यू आर मेकिंग एन अनाउन्समेंट स्पीकर सर पळय तो Speaker आतां sir, जे कितें speaker sir. म्हणटा ते फायनल म्हणून एक्सेप्ट जावंक जाय. आय एम एक्सेप्टिंग नो इश्यू. स्पीकर सर हांव ताज्यात उत्तर ताणें म्हाका अनस्टार 125 हें घातिल्लो स्टार अनस्टार एलेक्यू आतां पळय तूं आतां अनाउन्समेंट करता पळय तें फायनल जाता द हाऊस इज सुप्रीम सो वॉट यू आर सेइंग बिकम्स फायनल पूण तूं आतां नवें करता. आमी ऑलरेडी दिवपाक लागिल्ले आसात तुका आमी ऑलरेडी उत्तरूय दिल्लें आसात. इन द इयर 2022-23 आमी जवळ जवळ आनी 23-24 57,980 रुपया आमी रिलीज केल्ले आसात स्पोर्ट्स किटा खातीर. आणि त्याच प्रमाणे आमी त्यांचो TADA आणि किट जे आसा पळय तांकां 1,07,320 रुपया आमी तांकां पेमेंट केल्लो आसा. हे नॅशनल इंटरनॅशनल पार्टिसिपेशन आणि नॅशनल पार्टिसिपेशन खातीर 46,768 वी हॅव ऑलरेडी पेड. आतां लॉयडाचो जो विशय जो आसा तो वेगळो आसा. लॉयडाचो विशय जो प्रायज मनी जे आसात ते प्रायज मनी आय हॅव ऑलरेडी अनाउन्स दॅट बिफोर गणेश चतुर्थी हे सगळे जे प्रायज मनीज आसा इन्क्लुडींग आमचे नॅशनल गेम्स जे मेडल विनर्स जे आसात किंवा पॅरा एथलीट्स जे मेडल विनर्स जे आसात तांकां सगळ्यांक खंयची चवथ ह्याच वर्सा मरे ह्याच वर्सा चवथ मरे हय चवथ येत रावतली. हय पळय हांवें जें उलयलेलें आसा हांवें तें करून दाखयलेलें आहा.
लक्षांत दवर कारण आम्ही दोन पावटी हे तिसरें वर्स हांवें सांगिल्लें आसलें की चवथे पयलू सगळ्यांक आमी पयशे दितले ते आमी करून दिल्ले आसा आनी आजूय हांव परत फ्लोराचेर एश्युरन्स दितां ऑल द प्रायज मनीज वील बी पेड बिफोर द गणेश चतुर्थी. सर तुमी इव्हेंटांक इतले म्हणल्या हे 57,000 46,000 पेंडींग आहा म्हण सांगपाक लज दिसपाक जाय स्पीकर. एंडिंग नाव इट इज ऑलरेडी पेड यार. अरे म्हणटा हे कितें उरला तू म्हणटा ना, आतां पळय, पळय, लॉयडाचे पळय, उरला म्हणटा तू पळय, लॉयडाचे Speaker उरला sir, तुम्ही Speaker sir, इव्हेंटांक he is म्हणले misguiding the house. He is misguiding the house. अरे, हांवें ताका misguiding ऑलरेडी house? सांगिल्लें आसा 2022 इव्हेंटाचेर आमी कितले उलयले 23 स्पीकर आमी ऑलरेडी पेड केल्ले आसा. आमी ऑलरेडी पेड केल्ले आसा. Even Speaker Chief sir, Minister is quiet today, surprising. Speaker sir, he is misguiding the house. बस म्हणपाचो. Speaker sir, he is misguiding the चंद्रकांत शेट्टी house. डिस्टर्ब करता म्हणटा तुमचा प्रश्न घ्या तुम्ही असं कंप्लेन केल्ल्या पुढे होत्या स्टार क्वेश्चन नंबर 3 श्री उल्हास तुयेकर. Speaker sir, Speaker sir, उत्तर सभागृहाच्या पटलाचेर दिल्लें आसा. स्पीकर सर म्हजो प्रश्न आसलेलो की डिपार्टमेंट एज एनी प्लान